मायनॉरिटीचेर इतले अत्याचार जाल्ले आसा गोंया तरी आतां हेजे पयलीं UP पंजाबाक गुरुद्वाराचेर अटॅक जाल्ला UPक जेनिसायड म्हणजे हरिद्वार हिट स्पीच की मुस्लिमाक मारून काबार करपाचें मिलिटरीक सांगलां की तुमी आतां हत्यार घेवचें आनी हांकां उडोवपाचें सो इट्स अ जेनिसायड हें जेन्ना चलतालें तेन्ना आमी आमचे चर्चीचे जे जावं कुट्टाडेचे जावं वास्कोचे आनी सांकवाडेचे देखून फादरां बसून मेळ्ळे आनी तांकां सांगलें अशें जाता आतां हें कर्नाटकान पावलां फुडली खेपेक आमचे गोंया पावतलें आनी घडलें तशेंच आनी घडलें केन्ना जेन्ना प्रमोद सावंतान प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी येवन वयतकच प्रमोद सावंतान स्टेटमेंट केलो की जी पुर्तुगेजान देवळां मोडलेलीं ती परतून बांदची म्हाका हाजेर प्रमोद सावंताक विचारपाक जाय बाबा देवळां मोडल्या खरी खंय बांदतलो बांदपाचो तो विचार करता ती मोडल्या ती देवळां बांदतलो खंय इगर्ज मोडटलो आनी थंय देवळां बांदतलो मस्जीद मोडटलो आनी थंय देवळां बांदतलो तूं स्पेसिफिकली सांग कितें तें हे स्टेटमेंटाचेर कांय फ्रीज एलिमेंट्स जे आमची सांज जे वादाची फेस्त चलता हालीं चालू जाली थंय येवन बोवाळ केलो थिंगा आरती घेतली इतलो बोवाळ केलो की थिंगा धमकी देखून दिली की तुमी हिंगा कांय फेस्त बी करपाचें ना मांस खावपाचें ना कांय ना सो इट वॉज टू मच आमची चर्च सी एवरी वन हॅज गॉट ए पेशन्स रावले ते बंद जातले गव्हर्मेंट एक्शन घेतलो कांयच जावना लोकांनी कंप्लेन केली आमी एज अ मायनॉरिटी डिपार्टमेंट आमी कंप्लेन केली आतां आमचे थोडेशे लिडर BJPचे म्हणटा की मायनॉरिटी आमचे वांगडाक आसा आमचे वांगडा मायनॉरिटी आहा आमकां ते वोट करतले म्हाका एकूच प्रश्न विचारपाक जाय बाबा 10 वर्सां तुमी सरकार चलयलो 10 वर्सां अत्याचार जायत रावले मायनॉरिटीचे जावं ते मुस्लीम सीख क्रिश्चन खंयचेय मायनॉरिटीचे तेन्ना तुमी कित्याक वगी रावले तेन्ना मायनॉरिटी आसाशी दिसना इलेक्शन लागीं पावना जाल्यारूच मायनॉरिटी हें तुमी लोकांक फटोवपाचें बंद करपाचें आनी खरे मुद्द्याचेर येवन तुमी बोवाळ करपाचो अनएम्प्लॉयमेंट म्हारगाय इकॉनॉमी हॅज टोटली कॉलेप्स्ड ड्यू टू कोवीड आख्खें मार्केट कॉलेप्स जाल्लें ताका लागून तुमी कितें केलां आनी लोकांनी हे फावटी इलेक्शनाक वोटींग करतना स्पेशली द मायनॉरिटी 2 खेपेक चिंतपाक जाय बाबा ह्या गव्हर्मेंटान कितें केलां आनी हो आमकां गव्हर्मेंट कित्या लागून नाका आनी खंयच्या गव्हर्मेंटाक मोबिनान ते स्टेटमेंट घाल्लो पळय हे फाटी लोक तांकां डेव्हलपमेंटाचेर वोट करतले सो ते एग्री जाता की मायनॉरिटीचे कितें अत्याचार जाता पळय तेजेर ते कांयच पळयना डेव्हलपमेंट आनी डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें म्हणून डेव्हलपमेंट केला आयज तुमी डेव्हलपमेंट केला ते हांव तुमकां दाखोवंक सांगता ते झिरो आसा झिरो डेव्हलपमेंट आमकां असलो डेव्हलपमेंट नाका आमचे भुरग्यांक पयलीं एम्प्लॉयमेंट करा ते एम्प्लॉयमेंटाचे तुमी स्कॅम चालू केला पळय ते बंद करा आमकां भुरग्यांचो फ्युचर जाय आमकां भुरगे अशें चिंतपाक जायना की बाबा हो हिंदू हो मुस्लीम हो कॅथलीक अशें नाका आमकां असो जाय की गोवा पयलीं कसो आसलो तसो जाय आमकां आज तूं डेव्हलपमेंट म्हणटा कितें डेव्हलपमेंट जाला एक एअरपोर्टचो फ्लायओव्हर 7 वर्सां लागले तुका एक हायवे 17 वर्सां लागले हां आयज एअरपोर्टाची पार्किंग आसा ते बांदला तुमी बिल्डींग म्हणटा आतां अनसेफ आसा म्हणटा तर बांदलेले कितें पयलीं तुमी रिपोर्ट काडूं ना बींग अ मिनिस्टर तूं इनवॉल्वमेंट जावपाक जाय आसलो न्हू तुवें गव्हर्मेंट एअरपोर्ट ऑथॉरिटीक विचारपाक जाय आसलो बाबा हे तुमी पार्किंग करता की तुमी ओपन करतले का तुमी मागीर दाखयतले की सेक्युरिटीचे पर्पजाक लागून आमकां पार्किंग अलॉट करपाक जायना म्हणून हे पयशे वेस्ट न्हू हे गव्हर्मेंटाचे पयशे वेस्ट न्हू सेकेंड थिंग वंदापुरी हायवे 17 वर्सां कंप्लीट जावंक ना थर्ड डेव्हलपमेंट एका म्हणटा तुमी कोल हिंगा ट्रान्सपोर्टेशन करता लोकांक मारता मरे तुमी कोलान कितले लोक इफेक्ट जावपाक लागले कितले लंग डिजीज पेशंट जाला कितले किडनी स्टोन जाला कितले कॅन्सर पेशंट जाला हे लोकांक सगळे कन्सिडर केला तुमकां असले आमकां डेव्हलपमेंट नाका ते लोकांक मारून डेव्हलपमेंट करता ते आमकां डेव्हलपमेंट असो जाय नीट एंड क्लीन असलो डेव्हलपमेंट जाय मोविन बाब तुका हांव आज रिक्वेस्ट करता
कोई चीत 10 फाटी चीत तुम्ही ते डेव्हलपमेंट करना, तुम्ही लोकांक मारून डेव्हलपमेंट करपाक लागला.